तुमच्या आदल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलें की आमकां अलायन्स करपाची ना आनी काँग्रेसीचेर तर तुगेलो विश्वासच दोळे धापून न्ही दोळे उगडे धरून विश्वास दवरना म्हणटा तुमी आतां थंयच्यान ही गजाल स्टार्ट जाली. डू यू अग्री विथ दॅट अँड वर यू कन्सल्टेड बिफोर टेकिंग सच अ व्हेरी क्लियर स्टँड? सुरवात थंयच्यान जावना प्रमोद. सुरवात जाली वेन निंबाळकर, अंजली निंबाळकर, who is also one of the प्रभारीज of theirs, goes and holds a meeting in Benavlim block and makes a statement. आणि तो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो की अलायन्स नाका, तुमी काम करत राव, वील गो. मागीर शी ट्राय टू हाश इट अप की ना तशें न्ही म्हणून. मागीर जाता तुजी दुसरी सभा वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन. नाव सी द प्लेसीस वेर ब्लॉक मिटिंग्स आर हेल्ड बाय काँग्रेस. 40 मतदारसंघ आसा. काँग्रेस पक्ष म्हणटा 40 मतदारसंघान आमची संघटना आसा. पूण सभा खंय जाता, मिटिंग्स खंय जाता, पयलीं सुरू जाता बेनावली, मागीर येता क्रुजाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेली, तिसरी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांताक्रुजान ऑफिस ओपन जाता. काँग्रेसान अजून पर्यंत 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाज्या पयलीं केन्नाच केलें ना आनी अजुनूय केन्ना खंयच करूं ना. पूण ऑफिस ओपन जाता सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन. मागीर ओपोजिशन ज्या ज्या जाग्यार एक्टीव आसा थंयच काँग्रेसाक कित्याक इशू येता हो प्रश्न आशिल्लो. तांचे ब्लॉक्स स्टेटमेंट करता की अलायन्स नाका. सेम स्टेटमेंट्स लोकसभेच्या वेळार नाशिल्ले. लोकसभेच्या वेळार तांणी आमकां सांगलें की वी शूड गो टुगेदर. इट वॉज अनाउन्स्ड बाय काँग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज वेल एज काँग्रेस प्रभारी फॉर गोवा, दॅट इज मिस्टर माणिकराव ठाकरे, की हे जे अलायन्स आसतले हे 2027 मेरेन आसतलेच फॉर एवरी इलेक्शन्स. आनी तांणी परत नांदी करप की ना आमकां अलायन्स नाका. मागीर आयदर प्रेजिडेंट शूड कम क्लियर एंड से की ना हें बरोबर न्ही म्हणून, जे तांणी म्हणलां तें चुकीचें न्ही म्हणून. इट इज प्रीमॅच्युअर एज ई सेड नाव. As far as national politics is concerned, today's position is very clear and our party is very clear that we are not looking at alliance in any form anywhere. And it was very clear. They have consulted us, they have spoken to us, and we have also told them what are people's aspirations as far as Goa is concerned. But is it too early to say no alliance or alliance is a question which we all need to ask.